मोगळा भावा भयणीनो, महायुद्ध दुसरें सोंपल्या उपरांत सगळे सोल्जर्स ऑफ एलाइड फोर्सेस, अमेरिका, युरोप, रशिया, घरांनी भोंवून थंयसर कोण घन घेवन आसले मनशांक ते सोदताले, हातयारां, झुजाची हातयारां घेवन आसलेले मनशांक ते सोदताले. आनी अशेंच एक घरांत थंयसर कोण नासलेलो आनी ताचो दुयेंस जाल्लो. त्या घराच्या खाली बेजमेंटान ते गेले आनी थंयसर तांकां एक दाविदाची स्टार ऑफ डेविड, नोकेत्र, दाविदाचें नोकेत्र चित्रायिल्लें ताणें पळयलें. आनी थंय त्या नोकेत्राच्या सामकांत हीं उतरां बरयल्लीं आसलीं: हांव सुर्याक सोत मानतां, तो चकचकीना जाल्यार देखून हांव सुर्याचेर विश्वास दवरतां. हांव मोगाक सोत मानतां, म्हाका हांगा मोग अनुभवूंक मेळ्ळो ना तरी हांव मोगाचेर विश्वास दवरतां. हांव देवाक सोत मानतां, हांव देवाचेर विश्वास दवरतां. देव म्हजे कडेन हांगासर उलयना, ताचो ताळो म्हाका आयकोंक मेळना तरी सुद्दां हांव देवाचेर भावार्थ दवरतां, विश्वास दवरतां. जायतीं वर्सां जालीं मदर तेरेसा ऑफ कोलकाता ही सोंपल्या उपरांत आनी प्रिन्सेस डायना ही त्याच काळांत अपघाताक सांपोवन मरण पावली. ताच्या उपरांत मदर तेरेसाक आतां सांताचो मान फावो जाला. पूण तिका सांत जावच्या पयलीं जायती चवकशी केली जाता आनी हे चवकशी केली आसतना तिची पत्रां, लेटर्स, सिक्रेट लेटर्स तांकां सांपडलीं. हो गटारांतलो सांत, तिका नोबल पीस प्रायज मेळ्ळो आनी हे नोबल पीस प्रायज मेळ्ळ्याच्या वस्तोरीचो गूट कितें? ती म्हणटा, हांवें म्हज्या जिवितांत देवाची अस्तित्व, देवाचो प्रेजन्स म्हाका अनुभवूंक मेळोंक ना. आनी ती अशें एक पत्र बरयता: रेवरंड मायकल वेन प्रीत, हो तिचो स्पिरिच्युअल गायड जावन आसलो. सप्टेंबराच्या 1997 ह्या वर्सा ती बरयता: Jesus has a very special love for you. ती म्हणटा, जेजूक, देवाक तुजो तो जायतो मोग करता, पूण म्हाका हो मोग अनुभवूंक मेळना. जेजूचे सायलन्स आनी हे म्हज्या जिवितांत एम्प्टीनेस जावन आसा, म्हजो जिविताचो अनुभव. हांव देवाक पळयतां पूण म्हाका देव दिश्टी पडना. देवाचो ताळो आयकोंक आशेतां पूण म्हाका देवाचो ताळो आयकोंक मेळना. तरी आसतना म्हजी जीब देवाच्या खातीर मागणें करता.
की देवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. हे जावन आसलें तिचें जिवीत. इतलीं वर्सां 50 वर्सां तिणें काम केलें. देवाचो अनुभव, देवाचो ताळो आयकोंक आशा येताली पूण तिका ती आयकोंक मेळोंक ना. मागीर जेन्ना तिका नोबेल पीस प्रायज दिलो तेन्ना ही तिची उतरां डिसेंबर 11 तारखेर 1997 देवान आपल्याकूच उपवाशी केला. देवान आपलो स्वता नागळो जाला आनी देव गोर नासलेलो जावन आसा. तरी आसतना देव ताच्या पुता वरवीं जेजू क्रिस्ता वरवीं कुशालकाय दुसऱ्यांक मेळोवंक आपली कुशालकाय आनी आनंद फांकयता. सगळ्या सृश्टीमध्ये रोशनीमध्ये देव आसा, जेजू आसा आनी तो आमच्या काळजान मनान जियेता. तो गरिबां मदीं आसा आनी थंय आमी ताका अनुभवूंक मेळटा. तो आमच्या हांसण्या मदीं आसा आनी तो आमकां हांसता तेन्ना आमी परतीपाळ करून हांसता. आनी तेच हांस्यान हांव आज हे एवॉर्ड पीस प्रायज स्विकारता. सो 50 वर्सां तिच्या आध्यात्मीक जिवितान काळोखेचे रात्री भाशेन तिचो आत्म्याचो अनुभव जावन आसलो. आनी ती तरी आसतना देवाच्या फुरसतीन तिणें काम केलें. देव तिच्या बरोबर आसलो. देव नासलो जाल्यार इतलें सांतपणाचें काम तिणें केलें तिचे कडेन जावचें नासलें. सगळ्या संवसाराक घर नासलेलें दुयेंतींक मनशांक तेणें समाजान हाडलीं. तेंची दूख त्रास पयस केले. तांची डिजिजीस दुयेंसां पेकयलीं. आनी हें काम देवाच्या घोटायेन ती करूंक शकली. आनी फादर जेम्स हो जेजुईत पाद्री तो तिच्या विशीं अशें म्हणटा, हांवें केन्ना एका सांताचे जिविताचे विशीं असलें जिवीत मादर तेरेसाच्या जिविताच्या अनुभवाच्या भाशेन हांवें पळोवंक ना. इतलीं वर्सां ती आध्यात्मीक काळोखान जियेली आनी जायते दूख त्रास तिणें सोंसले. आमीच मादर तेरेसाचें कार्य भारतांत पळयलां. कोलकाता ह्या राज्यांत आनी सगळ्या भारतांत मादर तेरेसाचें काम आमी पळयलां. आनी हें काम तिणें इतली ती दूख त्रासान सांपडली आसतना, आध्यात्मीक काळोखांत आसतना आपले सगळ्या शक्तीन आनी देवाच्या मोगान ती मनशाक पावता. हॉलोकॉस्ट विक्टम म्हणजे सांवार जाल्लो, महायुद्धाचो सांवार जाल्लो तो विक्टीम जाणें ती उतरां बरयल्लीं. ताणें म्हटलें, आय बिलीव इन द सन इवन वेन इट डज नॉट शायन. होच अनुभव मादर तेरेसाचो जालो. मादर तेरेसान सुर्या हांव मानतां, जरी सुर्याची किरणां म्हाजे फुडें चकचकना जावन तरी सुद्दां शी बिलीव्ड इन लव. मोगाच
देवाचेर तिचो बावार्थ आसलो, विस्वास आसलो. तिका मोग जोरी मेळोंक ना तरी तिणें दुसऱ्यांक मोग दिलो. आनी शी बिलीव्ड इन गॉड. देवाचेर तिचो थीर विस्वास आसलो. आनी देखूनच देव तिच्या कडेन देवाचो ताळो तिका आयकोंक मेळोंक ना तरी सुद्दां देवाचो मोग तिणें सगळ्यांक दिलो. आनी जेजूय म्हणटा दुबावतल्या तोमासाक, तोमास तूं बावार दवरताय, म्हजेर बावार दवरताय कित्याक तुवें म्हाका पळयला. पूण भाग्यवंत जीं जावन आसात जांणी म्हाका पळयनासतना म्हजेर विस्वास दवरतात आनी म्हज्या उतरा प्रमाणें जिवीत जियेतात तांकां स्वर्गींचें राज मेळटलें. हाचो भावार्थ जावन आसा एका सुकण्या परी फांत्यार उजवाड जावंक ना सुद्दां ते सुकण्याक विस्वास आहा की आतां सकाळ जातलें म्हूण आनी ते गीत गायन करता. सो मादर तेरेजा भाशेन आमी मनशां जशें मादर तेरेजा घडलां तशें आमकांय घडटलें. जायते फावटी आमी म्हणटात देवाचेर आमी इतलें मागता, देवाचेर इतलो विस्वास दवरला तरी देव आमकां पावना आनी देवाचेर आमी शीण करता. आनी हो अनुभव जावन आसा सगळ्या सांता मनशांचो. जायते फावटी आमकां दिसता देव आमचें आयकना, आमकां जाय तें दिना. तशेंनूय त्याच दूख त्रासांतल्यान देवाक आमी अनुभवूंक शकता, अनुभवूंक मेळटा. आनी आयचो विशय जावन आसलो पर्यावरणाचो, आमच्या भाटा बेसांचो संरक्षण करून फुडले पिळगेक आमी तें दिवंक वावरूंक जाय. आमी पळयता गोंयांतूच आमचे कोमरी दादेचे जमीन, आमचे झाडां, रानां, दोंगर फोडून मोडून व्हडल्यो व्हडल्यो इमारत्यो बांदूंक फुडें सरल्यात. गोंयच्या राजाच्या बायले जावं दिल्ली वा दुसऱ्या राज्यांतले हांगा गोंयांत येवन रावंक सोदतात, आमच्याच मनशांक धाडावून त्रास दिवन. तर आमी आमच्या भाटा बेंसाचे आमी ओनर्स, आमी आमच्या झाडां रानाचे संरक्षण करूंक जाय. आदीं आसलें आनी आतां ना असलें कितलेंच सैमीक तेबे आमच्या दोळ्यां सामकार हाडल्यार जिवाक खूब खोंत भोगता. आनी हें अदृश्ट वाटावपाक हालींच जायतीं आंदोलनां आनी कॅम्पेन्स वेगवेगळ्या संस्थांनी चलयलेलीं दिसतात. हरियाणा राज्यांत आरावाली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 3 वर्सां भितर हरियाणाच्या 5 वाठारांनी 24,990 हेक्टर निसणटोन केल्लीं रानां नव्यान रुजोवन हाडपाक प्रयत्न चालू केला. आफ्रिकेच्या ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हाची प्रेरणा घेवन भारत सरकारान सुरू केल्लो हो प्रोजेक्ट थार रेजिस्तान डेजर्ट, थार डेजर्ट राजस्थान मध्ये आसा, ती धांवती वाड आडावंक एक प्रयत्न. एक्सटेंशन इंटू हरियाणा, #सेव HCU फॉरेस्ट, सेव हार्डियो फॉरेस्ट, सेव मोले, सेव मादेई असलीं युवा पिणकेन सोशल मिडियाचेर चलयलेलीं आंदोलनां आजून इंटरनेटात चलतात. मादेई डायवर्शन जाल्यार आमच्या गोंयांत #सेव दूधसागर ही चळवळी सुरू जावपाक शकता. आनी ही आंदोलनां, ह्यो चळवळी कित्याक आसत? आमची प्रितूम आनी प्रितुमेची देणी फुडले पिणकेक सांबाळून दवरचे पासत. देखून हो आयचो विशय, बरे कारबारी जावन प्रितूम फुडले पिणकेक सांबाळुया.